संगीत आयकल्यार मनाक मातशी शांती मेळटा म्हणून कला अकादमीन एक कार्यक्रम दवरला तो म्हणजे सुरश्री केसरबाई केरकर। हो महोत्सव कला अकादमीन जातलो दीनानाथ मंगेशकरान हॉलान 2 ते 4 नोव्हेंबर 2018। देशातलो नामवंत असो एक समारोह तो म्हणल्यारूच सुरश्री केसरकर समारोह। हो 38वो समारोह नोव्हेंबराच्या 2, 3 आणि 4 तारखेक कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिरान संपन्न जातलो आणि ताजे रितसर उद्घाटन 2 तारखेक 6 वरांचेर कला आणि संस्कृतीक मंत्र्याच्या हातान जातलें। त्याच बरोबर सकाळच्या आदेशाक सकाळच्या बरोबर 10:30 वरांचेर कर्टन रेजर हो कार्यक्रम कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्सान आयोजन केल्लो आसा आणि त्या कार्यक्रमाक हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत आणि त्याची सौद्य स्थळे ह्या विशयाचेर परिसंवाद जातलो। वास्कोच्या फ्रूट मार्केटा कडेन आसा आणि हांगा काल म्युनिसिपालिटीन एक ड्रायव्ह चालू केला तातूंत तांच्यांनी सांगलां की कसलोच एनक्रोचमेंट दे विल नॉट परमीट। तांच्यांनी हेंय सांगलां की दीस ड्रायव्ह विल कंटिन्यू टील देर इज नो एनक्रोचमेंट एंड नो इलिगल कार्ड्स रोमिंग अराउंड इन वास्को। सिटिजन्सांची कंप्लेन आसा की वता थंय हे इलिगल गाड्यो फ्रूट गाड्यो आसता, एनक्रोचमेंट चालू आसा। म्हणटकीर हांव बसलो तेन्ना सावन हांवें एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक स्टार्ट केल्लें आसा। जितले इलिगल फ्रूट गाडी आसा तितले तुका अटॅच करपाचें आनी एनक्रोचमेंट आसा तें काडपाचें म्हणून आनी तांकां फायन इम्पोज करपाचें। पहले हमको बिल्डिंग के सामने रखा था, उधर से निकाल के इधर डाला, जब तक उनको मार्केट बांध के नहीं था तब तक इधर बैठो बोलते। अभी फिर इधर से थोड़ा हटाओ करके बोल रहे हैं। हम गरीब लोग भी किधर जाने का बोल। तुम्हारा सामान कुछ बाहर था, उठाया कुछ सामान जो बाहर था वो उठा के ले गया, उधर रहने बोले, बाद में हम नीचे लगाने का बंद किया। ह्या फावटी आमी ठरयलां की स्ट्रिक्टली एक एक्शन घेवपाची, खंयचे इलिगल गाड्या आसा तांकां काडून उडोवपाचें, तांकां मॅक्झिमम चडांत चड फायन म्हणजे एकदां 5,000, सेकंड टायम 10,000, नेक्स्ट टायम लायसन्स विल बी कॅन्सल। म्हणजे अशें करून आमी एक कितें तरी एक स्ट्रिक्ट म्हणजे जाचे करून लोकांक त्रास जावचो न्ही। तालेगांवचे MLA जेनिफर मोन्सेरात आणि सपोर्टेड बाय प्रायोरिटी होंडा हांच्यांनी एक बरें काम केलां ते म्हणजे पेपर बॅग वांटून सगळ्या शॉपकिपरांक तेंच्यांनी पेपर आयज वांटले आणि बरें काम केलें। We are very concerned about the environment, so along with priority SCODA and the village panchayat Talegaon, my sarpanch and the panch members, we decided on doing a complete ban on plastic. हो एक स्टेप घेतला फुडें टू गिव क्लॉथ बॅग्स आमच्या सगळ्या वेंडर्सांक, फॉर फिशर वुमन, फॉर वेजिटेबल वेंडर्स, आमचे शॉप्स आहा ते आमी जितले कपड्याचे पोतयो यूज करूंक लागतल्यो तितले आमकां सगळ्यांक बरें। प्रॉब्लेम कितें प्लास्टीक जेन्ना आमी यूज करता तेन्ना प्लास्टीक डिग्रेड जायना, म्हणजे प्लास्टीक आमी कागद लासूंक शकता, ते लासल्या त्या कारणान सपोज आमी लासले जाल्यार सुद्दां तातूंत एक जे टॉक्सीन भायर सरता, जे धुंवर भायर सरता, त्या पोल्युशन जाता आनी आमकां एक कॅन्सर जावंक शकता। गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबऱ्यो घेवन परत मेळया। तो मेरेन नमस्कार। कीप वॉचिंग प्रुडंट।